जीटीडीसीन वागातोर दर्यावेळ तांच्या जाग्यार आशिल्ले 40 बेकायदेशीर गाडे आनी खोपी मोडून उडयल्यो। कोर्टाचो आदेश आसतनाय लोकांनी खोपी बांदून ही वेळ हाडल्या म्हूण जीटीडीसी म्हणटा। लोक म्हणटा सरकार भायल्यांक दोंगर कापून हेलिपॅडां बांदपाक दिता, मात हातपांय बडयतले गांवच्या लोकांच्या पोटार पांय। म्हणटा गव्हर्मेंट इतकें टुरिजम सुदारूंक सोदता, गरिबाची तर रिपोर्ट भरून मोडूंक सोदता जाल्यार आयज ह्या फोटाचेर जे आमचे नॅचरल जे फोट नैसर्गीक आमचे हो दोंगर, नैसर्गीक जो दोंगर आहा तो फोडून हे भायल्या पयशाकारांक हे बांदून दिता, हेजे कंप्लेंट सुद्दां आहा। तर तेजेर एक्शन कित्याक घेना गव्हर्मेंट? ह्या गरिबांचेर पोट भरता, फाल्यां सकाळीं काडूंक जाय तांकां सांगूंक जाय आसलें, एटलिस्ट नोटीस तरी काडून बाबा तुमी काडा हांगरली पळय कशें कोणा बेश्टे सत्र तरी जाय हे माटो काडा। कितें करून कोण गरीब ज्याच्या कोणाच्या पोटान कितें चार घोट करतले थोडे अशें आहा की आतां आसल्यार सांगेन ना हे टुरिजमाचेर डिफेंड टुरिजम येता तेंचेर ते बाबा हे गोंयच्यांक तरी कोणाक सांगूंक जाय करूंक जाय कोणाचे आहा धंदे बिजनेसमॅन 30 वर्सां जालीं हांगर काम करून पोट भरता, आतां म्हातारपणांत काडटा तुमचे पयशे। हांव सांगता न्हू दिल्लीकारांक पोट भरचे आनी आमी कोणाक खावचे। 36 वर्सां जालीं प्रूफ आहा म्हाजे कडेन। एक शॉप तुमकां दिता म्हणून हांगासर केन्ना मोडलेली फेब्रुवारीन कितें 2 तारखेक कितें मोडलेली तेन्ना सांगलेलें आमकां एक शॉप द्या, पूण आमचे आतां 1 वर्स जावन गेले। आमी कशी कोणा पोट भरतली आसली म्हणून आमी परतून येवन लायले हांगासर। म्हाजो पांय मोडलेलो आसता, म्हाज्या कडेन कांयच जायना हांगासर, म्हणल्यार हांव बसता हांगासर, कोण भुरग्यां काम करतात म्हाजे तेजे हांव करता आनी खाता हांगासर। पूण कितें आतां कितें आमचें फुडलो वेव्हार कितें आमचो दिल्लीकाराकूच हाडून हांगा बसोवपाचें काय आमचें कितें करपाचें गांवच्या लोकांचें? Was the drive that commenced 6 months back, and these stalls have been demolished and they have re-put which is contempt of the order, and that we are just restoring order to what was there previously. Refer to your own clippings 6 months back. You all have covered this exclusively. That time there was we made the people understand. Today they themselves have done. We have not done any demolition work. They themselves have removed the stalls. आरोशी दर्यादेगेर आडकोल्लो पोंटून निमणो कापून काडटले, थंयचे आमदार मंत्री अलिना मिडिया कडेन उलयली। गांवचे लोक आरिहंत कंपनी NIO कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी अधिकाऱ्यांची कासावले बसका जाली। पोंटून काडा मेरेन दर ब्रेस्तारा अधिकारी आनी गांवच्या लोकांचे समितीची नियाळ घेवंक बसका जातली। फाटली 15 जाली आरोशी दर्यादेगेर पोंटून मोंगरून उरला। ती दुसरी रिवर प्रिन्सेस जायत म्हूण लोकांक भंय पडला। थंयच्या लोकांनी बरोच आवाज केल्लो। पोंटून काडप कसो हाचेर कितलो तेंपूच विचार चल्ला। निमणो तो ओडून देगेर हाडप आनी कापून काडप म्हूण थारला। It has been together decided by everyone present that the pontoon should be allowed to be cut. After pulling it a little to the shore, it will be cut, and this process will be done by a certain company, maybe Arihant himself, but it will be monitored by all the concerned departments that were present today for the meeting. Similarly, a committee of the locals has been formed. Once the work begins, the committee of the locals and the representatives of the various departments will meet every Thursday to discuss what's happening and the work that has already been done and whether it is being done the way it has to be done, ensuring that there is no debris left behind. As far as grounded pontoon is concerned, so far so good. There are not many changes that we can see on the beach. There are changes, but they are reversible. But if the pontoon remains there longer, we simply do not know what can happen. There can be erosion on one side and accretion on one side, so the whole configuration of the beach can change. Meeting एक extreme step घेतले की immediately to scrap the pontoon आणि जाते तितले आमच्या साइडीन permission expedite करचे to cut the pontoon and scrap the pontoon, and at the same time ते त्यांच्या कडसून एक प्लॅन घेवचो की कशें स्क्रॅप करतले ते आनी सगळे स्क्रॅप मटेरियल खंय व्हरून दवरतले ते। रिवर प्रिन्सेस कापून काडपाक सरकाराक 14 वर्सां लागली। बोट कापून काडपी अरिहंतूच, मात ते प्रकरण अजूनही निस्तारिल्ले ना। आता आरोशी पोंटूनाची दुसरी रिवर प्रिन्सेस उबी जाता। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।
राना हक्क समिती कायद्याखाला गोंयभरच्यान सुमार 6,000 दावे आयल्यात. ऑक्टोबर मेरेन ते निकालांत काडटले म्हूण आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार उलयला. ह्या कायद्याखाला पयलीं ताब्यांत आशिल्ल्या राना सुवातींचेर दावो करपाचो अधिकार आदिवासी लोकांक दिला. तवडकारान दक्षिण गोंयचे समित्याचो मडगांवां नियाळ घेतलो. अजूनही काही इश्यूज उरलेले आसा, फॉरेस्टाचे इश्यूज आसा, मॅपिंग करप किंवा अन्य डिमार्केशन करप हे विशय उरलेले आसा. आणि त्यामुळेच की आमकां हें काम खंयच्याय परिस्थितीन बिफोर इलेक्शन आमकां सोंपपाक जाय असो टार्गेट आमी घालून घेतलो आसा. आणि त्यामुळे सगळे डेप्युटी कलेक्टर, सब डिव्हिजनल कमिटीचे प्रेसिडेंट किंवा बाकीचे मेंबर जे आसा, त्याच बरोबर FRCचे जे मेंबर आसा, कमिटीचे प्रेसिडेंट बाकीचे तांकांय आपयल्ले. सादारणशे 6,000 क्लेम्स, 6,000 क्लेम्स अंडर दीस 2005 पयलें जर एखाद्या मनशान जर ट्रायबल मनशान किंवा अदर कम्युनिटीचे मेंबर्स तांणी जर जमीन एन्क्रोच केल्ली आसत जर जायत न्ही, किंवा ताजें उत्पन्न काडलें आसत जर जायत न्ही, काजू माठ किंवा बाकी सगळे आसत न्ही, की ताका एका फॅमिलीक किंवा एका की 40,000 पर्यंत जमीन ताका ह्या कायद्यानुसार ताका मेळपाक येता. 40,000 स्क्वेअर मिटर फोर हेक्टर. आतां तातूंत त्रुटी आसा न्ही, त्यो कशा तरेन सेटल करप ह्यो आमकां सगळ्यांक लक्षांत घातले आसा. त्यामुळे फुडली केसी आसा त्याच ट्रेंडाचेर आमी कंप्लीट करतले. बाय एंड सादारणशे आमी ऑक्टोबर पर्यंत एक हे सगळे केसीस सेटल करपाचे प्रयत्न आसा. युकोहामा टायर एक्सप्रेस एक्सक्लुझिव्ह टायर शोरूम फातोड्ड्या आदलें उक्तो जाला. सोमारा सांजे शोरूमाचें उक्तावण जालें. युकोहामाच्या भारताचो संचालक सुवाळ्याक आशिल्लो. युकोहामाचो हो गोंयचो पयलो आनी भारतांतलो 44वो शोरूम. This shop is the first in kind in Goa. This is basically a parent company is called Unique Cars, which we started 15 years back. And we have expanded. This is the third outlet, exclusive given to Yokohama for Yokohama Club Network. And this is the 44th in India. We have a lot of range of products compared to the service, sales and alloy wheels. We will be giving the best of the sales service, and again we will be handling all higher end vehicles because the customers lines today is going up, so we'll handle from day one from Maruti 800 to a Porsche. घेऊ एक विराम.